इश्टानो सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकांय देव. हे पवित्र मिसाचे भेटेचे इंतेसांव देवाक आर्गां दिवन भेटयता जॉडिफा फेर्नांडीस हांचेर देवाचो शुभ आशिर्वाद हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमी मागुया. त्याच बरोबर दुसऱ्याय आमच्या भावा भयणांनी आपल्या पासत मागूंक लायला. देवाक दिनवासून मीस भेटयतात पावलो आनी नेल्सी कुलासो, एल्टन फेर्नांडीस आनी मेल शोवाज. सगळीं बरेपणां आपल्या जिवितान अणभवल्या पासत ती देवाक दिनवासतात. त्याच बरोबर एकलो आमचो भाव कुशान रोजारियो आपल्याक नोकरी फावो जावंक तो मागता. तशेंच आपल्याक बरायकी मागता इमॅक्लादा मोंतेरो, कायलियन रोजारियो, मोनिका फेर्नांडीस आनी हांचो कुटुंब हांकां सोगटांक कुडियोत्मेची भलायकी आमी मागुया. तशेंच मागुया सोंपलोल्या जुजे आनी रोमाना तांकां सासनीक सूख फावो कर म्हूण मागुया. तशेंच आयच्या दिसा वाडदीस समारंभता इतन बांदारे. तशेंच एक आवय आपली केस वेग्यानूच काबार जावंक ती आमिसा भेटेन मागता. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्मेची नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसून आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसून. प्रितीच्या बाबा भयणानो, आयचो सेवाधर्म आमकां जण एकल्याक जेजू सोरी पावयतलो रस्तो विचून काडूंक आमकां जण एकल्याक उलो करता. ह्या संवसारांत आनी आमच्या जिवितान आमी नदर मारीत जाल्यार आमकां जायते रस्ते आसात. घडी थोडे रस्ते आमकां बरें ते फावो करतात जाल्यार थोडे रस्ते आमकां वायटाक पावयतात. आयचो सेवाधर्म आमकां बरो तो रस्तो विचून काडूंक, जेजू सोरी पावयतलो रस्तो विचून काडूंक आमकां उलो करता. घडी जायते पावटी हें करूंक आमी चुकल्या. ह्या आनी दुसऱ्या केल्ल्या पातकांचो ह्या वेळार आमी उगडास करुया. देवाची काकलुती उलो मारून सगळीं बराबर म्हणुया. सुर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच सांकवाल मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सुर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन.
Somiaka plutko, somiaka plutko, ka plutko. Kristo ka plutko, Kristo ka plutko, ka plutko. Somiaka plutko, somiaka plutko, ka plutko. प्रार्थया ह्या वेळार ओगीपणी आमची खासगी मागणी देवा मुखार आमी उबारुया. जायत्या बाबा भयणांक आमच्या मागण्याची गरज, तांचोय उगडास करून तांचेय पासत मागुया. सर्वेस्परा, तुज्या मोगाची तीर बुन्यादीर तूं सांबाळटाय तांकां तुजी मोजोत केन्नाच उणी करिनाय. देखून सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुज्या पवित्र नांवाची स्तुती करूंक आमकां निर्मी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सोवे पवित्र आत्मेच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. राजाच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. सेना केरिबान आसिरेच्या राजान हेजेकियाक आनीक एक पावट निरोपी धाडले अशें म्हणून जुदाच्या राजाक हेजेकियाक अशें सांगात, तुजो देव जेरुजाले आसिरेच्या राजाच्या हातांत पडचे ना म्हूण तुका सांगता आनी ताचेर तूं पातयेताय. ह्या देवाक तूं फटोवंक दिवं नाका. सगल्या देसांक आसिरेच्या राजान कितें केलां तें तूं जाणय. तांचो कसो विध्वास केलो तें तुवें आयकलाय. तूं एकलोच सोडटलोय म्हूण रावताय. हेजेकियान निरोप्यांच्या हातांतली चीट घेतली आनी ती वाचली. उपरांत तो सर्वेस्पराच्या मंदिरांत गेलो आनी सर्वेस्परा मुखार ताणें ती चीट उक्ती करून दवरली. हेजेकियान सर्वेस्परा मुखार हें मागणें केलें, दोलबारांच्या सर्वेस्परा, केरुबींच्या शिनवासनार बसलोल्या इस्रायलाच्या देवा, संवसारांतल्या सगल्या राजांचो तूं एकलोच देव. तुवें स्वर्ग आनी प्रितूम रचलाय. सर्वेस्परा, कान दिवून म्हजें आयक. सर्वेस्परा, तुजे दोळे उगड आनी पळय. सेना केरिबाची उतरां आयक. जिव्या देवाक अपमान करूंक ही चीट ताणें धाडल्या. सर्वेस्परा, सगल्या राष्ट्रांचो आसिरेच्या राजांनी भस्म केलो तें खरें. तांच्या देवांक तांणी उजो लायलो, कित्याक हे देव न्हय पूण मनशाच्या हातांचो वावर, लाकूड आनी फातर, आनी देखून तांणी तांचो भस्म केलो. पूण आतां सर्वेस्परा, आमच्या देवा, तांच्या हातांतली आमकां निवार. आनी तूं एकलोच देव म्हूण प्रितुमेवेल्या सगल्या राष्ट्रांक कळटलें. तेन्ना इजायेसान आमोसाच्या पुतान हेजेकियाक सांगूंक धाडलें, सर्वेस्पोर, इस्रायलाचो देव अशें सांगता, सेनाकेरीब आसिरेच्या राजा विशीं तुवें मागणें केलाय तें हांवें आयकलां. ताचेर आड सर्वेस्पोर उलयता तें उतर हें, सियोनाची आंकवार धूव
तुजी बेपरवा आनी मस्कोऱ्यो करता. जेरुजाल्याची धूव तुजे फाटल्यान तोकली हालयता. जेरुजाल्यांतलो एक उरलोलो जोमो भायर सरतलो. सियोन दोंगरार रावतल्या वाटावलोल्यांचो जोमो. दोलबारांचो सोर्वेस्पूर आपले व्हड प्रेमाशेन हें सगलें करतलो. देखून आसिरियाच्या राजा विशीं सोर्वेस्पूर अशें सांगता, तो ह्या शारांत प्रवेश करचो ना. ताचेर तो एक पूण बाण सोडचो ना. धाल घेवन तो विरोध करचो ना. ताचे भोंवती आडो घालचो ना. आयला तेच वाटेन तो परतवतलो. ह्या शारांत तो प्रवेश करचो ना. हें सांगता तो सोर्वेस्पूर. म्हजेच पासत आनी म्हज्या सेवका दाविदा पासत हांव हें शार राखतलों आनी सांबाळटलों. तेच राती सोर्वेस्पराचो दूत भायर सरलो आनी आसिरियाच्या मैदानार 1,85,000 मनशांक तांणी मारून उडयले. सेनाकेरीब आसिरियेचो राजा पळून घरा गेलो आनी निनवेंत रावलो. देवाचें उतर हें. आमचो सगल्यांचो जबाब जावं दी. देव आपले शार सदांकाल राखता. सगलीं म्हणुया, देव आपले शार सदांकाल राखता. सोर्वेस्पूर कितलो व्हडतो. आमच्या देवाच्या शारांत ताका मान फावो कितलो. ताचो पवित्र पर्वत आपली सुंदर तोक्षी वयर काडून दाखयता. आख्खे प्रितमेचो आनंद. जबाब, देव आपले शार सदांकाल राखता. सियोन पर्वत उत्तरीचो खरो दोंगर, व्हडत्या राजाचें शार. हांगा ताच्या निवासा कोटा मदें आपुणूच ताचो गोठ किल्लो म्हूण देवान दाखोवन दिलें. जबाब, देव आपले शार सदांकाल राखता. तुज्या मंदिरांत देवा तुजो मोग आमी नियाळटाव. सगल्या मनशां मदें केदें व्हडतें नांव तुजें. तशेंच पृथ्वेच्या शिमाक पावल्या किर्ती तुजी, नावरूप तुजें. जबाब, आपले आपले शार सदांकाल राखता. सगलीं उबी रावया. सुमी म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसून आनी तुमच्या आत्म्या सवय आसूं. मातेवा परमणे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, पवित्र वस्तू काडून सुण्यांक घालूं नाकात आनी तुमची मोतयां दुकरांच्या फुड्यांत उडोवं नाकात. कित्याक ती घडयेक ती पांयां तोळां मोसतीत आनी परत तुमच्या आंगार येवन तुमचे कुडक्यान कुडके करीत. म्हणटूच एरांनी तुमकां केलोलें जाय तशेंच तुमी तांकां करात. सुमूर्त आनी प्रवादी म्हणगे हेंच. ओशीर दारवोट्यांतल्यान भितर सरात, कित्याक घोट्टानाक पावयता तो दारवोटो रुंद आनी तो मारोग विस्कोड आनी तांतल्यान वेता तो लोक पुस्कोड.
जिविताक पावयता तो दारवटो कितलो म्हूण ओशीर आनी तो मारोग कितलो म्हूण कठीण आनी भोव थोड्यांक तो अनुभवूंक मेळटा. सुमयाचें शुभ वर्तमान. वाकरणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणानो, एका ल्हान भुरग्याक मुज्ग शिकूंक जायती उमेद आसली. आपूण कितेंय तरी शिकतलो, कितेंय तरी वाजयतलो. आनी इश्टानो, सोर शेवटी खंयचो इन्स्ट्रुमेंट बरो, खंयचो शिकल्यार फायद्याक पडटलो हें चिंतून ह्या ल्हान भुरग्यान आपूण वायलीन शिकतलो म्हूण आपल्या मनांत येवजिलें. आनी असलीं चिंतनां घेवन इश्टानो तो एका दिसा एका व्हड म्युजिशना बरी गेलो आनी ताका ताणें प्रश्न घातलो, हांव वायलीन शिकूंक सोदतां, तूं म्हाका शिकोवशी? हांव वायलीन शिकूंक सोदतां, म्हाका शिकूंक तूं आदार करशी? आनी त्या मुजगवाल्यान खंय म्हणलें, हांव शिकयतलों, हांव तुका शिकयतलों. पूण शिकोवचे आदीं जायतें कितें तुवें सांडूंक जाय, सोडूंक जाय. जायतें कितें तुवें सांडूंक जाय, सोडूंक जाय. आनी तो ताका खंय म्हणूंक लागलो, घडये तुका तुजो खेळपाचो वावर सोडूंक पडत. खेळपाचो वावर सोडूंक पडत. त्या वेळार तुका प्रॅक्टीस करूंक पडत. घडये तुका देनपारची न्हिदची जरी तर तुका आगवड आसा जाल्यार तुका तिवूय सोडून दिवची पडत. त्या वेळार तुवें प्रॅक्टीस करूंक जाय. न्हिदूंकूय घडये तुका मेळचें ना. जरी तर केन्ना केन्ना तुज्या कुटुंबा सांगाता तुका तर भायर वचूंक आवड आसा, तेवूय घडये तुका सॅक्रिफायस करूंक पडत. त्या वेळार तुका प्रॅक्टीस करचो पडटलो. आनी इश्टानो, अशें खंय ह्या मुज्ग शिकयतल्यान त्या ल्हान भुरग्याक जो आपल्याक शिकूंक जाय म्हणटालो त्या भुरग्या फुडें खंय दवरल्यो जायत्यो वस्तू दवरल्यो. ह्यो वस्तू जरी तर सोडूंक तूं तयार आसा जाल्यारूय हांव तुका शिकयतलों, नाजाल्यार म्हज्यान जावचें ना आनी तूंय शिकूंक पावचो ना. आनी खंय ह्या भुरग्यान खंय त्या शिकोवप्याक म्हणलें, हांव सोडूंक तयार आसा, कित्याक म्हजी आवड ती. आय वॉन्ट टू लर्न समथींग, आय वॉन्ट टू लर्न समथींग. आनी हो भुरगो खंय त्या शिक्षका लागीं खंय शिकूंक येवंक लागलो. आनी खंय जायतो सॅक्रिफायस ताका करचो पडलो. पूण आतांच्या मनांत खंय जायते प्रश्न आयले. शिकूंक वेताना भुरगे खंय खेळटाले, जायते फावटी खेळा मैदानार खंय ताचें काळीज ओडटालें. पूण कितें करतलो? आपल्याक शिकूंक जाय, थंयच दवरतालो, शिकूंक वेतालो. जायते फावटी खंय कांसार जाल्या उपरांत इस्कॉलांत आयल्या उपरांत ताका न्हिदूंकूय दिसतालें. जायते फावटी आज हांव वेचो ना, मुज्ग शिकूंक वेचो ना. असलेय प्रश्न खंय त्या भुरग्याच्या मनांत येताले. पूण सोर शेवटी तो चिंत्तालो, आपल्याक शिकूंक जाय, केशेय तरेन आपल्याक शिकूंक जाय. आपलो कुटूंब जेन्ना खंयसरूय वेतालो, घडये पिकनिकेक हो आनी खंयसरूय वेतालो, तेन्नाय खंय ताच्या मनांत येतालें, इवन आय नीड टू एन्जॉय. म्हाकाय फ्री टायम जाय, म्हाकाय एन्जॉयमेंट आसा, हांव भुरगो. आपूण आज थंय वेतलो, मुज्ग शिकूंक वेचो ना. पूण ताच्या खंय शिक्षकाची खंय ताका उतरां उगडास करतालीं, आय हॅव टू लर्न दॅट. म्हाका इन्स्ट्रुमेंट शिकूंक जाय. आनी इश्टानो, हो भुरगो खंय जायतीं वर्सां त्या शिक्षका लागीं गेलो, शिकलो आनी सोर शेवटी खंय एक व्हड म्युजिशियन जालो. आनी एका दिसा खंय एक व्हड कॉन्सर्ट हॉलांत ताचो खंय एक कॉन्सर्ट आसलो. आनी ह्या भुरग्यान खंय वाजयलें आनी इतलें बरें खंय वाजयलें, खंय लोक जो आयल्लो तो खंय सगलो उबो रावलो आनी ताळयांनी खंय ताका ताचे उपकार आठोवंक लागलो. वो ताका खंय ताणें बरें वाजयल्ल्या पासत ताचे खंय तोखणाय करूंक लागलो. ताची खंय तोखणाय, कित्याक ताणें खंय एकदम बरे तरेन वाजयलें. आनी इश्टानो, जेन्ना कॉन्सर्ट सोंपलो, लोक घरा गेलो, एकलो खंय रिपोर्टर त्या भुरग्या लागीं येवन ताचे लागीं खंय विचारूंक लागलो, वॉट वॉज युअर सिक्रेट?
वॉट वॉज युअर सिक्रेट? तूं इतलो बरो वाजोवंक, इतलें बरें शिकूंक आनी लोकां मुखार दवरूंक तुजी सिक्रेट कितें? वॉट वॉज युअर सिक्रेट? आनी त्या भुरग्यांकूय त्या रिपोर्टराक, आतां मागीर तो व्हड जाल्लो, त्या भुरग्यांकूय त्या रिपोर्टराक म्हणलें, वायल आदर्स chose the easy path, while others chose the easy path, I chose the essential path, or I chose the important path. दुसऱ्यांनी घोडे इजी जिवीत विचून काडलें जाल्यार हांवें जें कितें गरजेचें तें विचून काडलें. हाका लागून हांव आज हे माचयेर पावलो. While others chose the easy path, I chose the essential or the important path. होय प्रितीच्या बाबा भयणानो, आमच्याय जिविताचेर आमी जरी तर नदर मारीत जाल्यार आमच्याय जिवितान घोडे जायते पावटी अशेंच कितें जाता. म्हाका आनी तुका जें कितें सोंपें जाय तें आमकां सोगटाक जाय. डिफिकल्ट आमकां कोणाकूच नाका. आनी आमच्या जिवितान इश्टानो नदर मारीत जाल्यार जें कितें इजी आसा तें आमी विचून काडटा. डिफिकल्ट त्रास करून तें आपणावंक कोणाकूच नाका. इजी लायफ, फ्री गोईंग लायफ हीच आमकां आवडटा आनी हेंच कितें आमकां जाय. पूण इश्टानो जायते पावटी आमी नदर मारीत जाल्यार जें कितें आमी इजी विचतांव ताची घोडी फळां तितली रुचीक आसनात. पूण जें कितें आमी तोकोस घेवन सॅक्रिफायस करून आमी जें कितें आपणायतांव ताची घोडी फळां आमकां सगल्यांक अनुभवूंक रुचीक आसतात आनी जिवितूय अदीक कुशाल जाता. आज इश्टानो आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी जरी तर नदर मारीत जाल्यार जेजू आमचे मुखार दोन वाटो दवरता. अ नॅरो वे एंड अ ब्रॉड वे. नॅरो वे, ब्रॉड वे. आमी देखून रस्त्यांतल्यान आमी जरी तर वेतांव जाल्यार आमी जायते पावटी आमी हायवे घेतांव. ओशीर रस्तो कोणूच घेनात. हायवेन गेलीं जाल्यार आमी घोडे बेगीन पावतलीं. बारीक रस्त्यान गेलीं जाल्यार आमकां घोडे ओशीर जातलो. हें चिंतून आमी घोडे जायते पावटी रुंद हायवे आसा ती घेता. पूण इश्टानो आमच्या धर्मीक मळार, आत्मीक मळार उरफाटें जाता. संवसारान जरी घोडे आमी रुंद रस्तो घेता, पूण धर्मीक मळार इश्टानो आमकां ओशीर आसा तो दारवटो घेवंक वो रस्तो घेवंक गरजेचो. संवसारी मळार रुंद रस्तो घेतल्यार तूं बेगीन पावता, कुशालकायेन तुका वचूंक मेवता. पूण जरी तर तूं स्वर्गीच्या राज्यान वचूंक सोदता जाल्यार ओशीर दारवटो तुवें विचून काडूंक गरजेचो. आनी इश्टानो हो ओशीर दारवटो सोंपो न्हूय. ओशीर कित्याक म्हणला काय इश्टानो, आमच्यांनी ह्या दारवट्यांतल्यान भितर सरतना आमच्यांनी आनीक दुसऱ्यो वस्तू घेवन वचूंक आमकां मेवचें ना. आनी कसल्यो वस्तू काय तो घोडी म्हज्या तुज्या जिवितान आसा तें सेल्फिशनस. अ बॅग ऑफ सेल्फिशनस, अ लागेज ऑफ सेल्फिशनस ती घेवन आमकां त्या रस्त्यार वचूंक मेवचें ना. अ बॅग ऑफ जेलसी, अ लागेज ऑफ जेलसी आमकां त्या ओशीर दारवट्यांतल्यान घेवन वचूंक मेवचें ना. अनफॉरगिवनस आमी घोडी आमच्या दुस्मानाक आमी घोडी बोक्सीन आसतना आमी जियेता. तें बोगसणे दिन आसतना घेवन अ लागेज ऑफ अनफॉरगिवनस आमकां त्या ओशीर दारवट्यांतल्यान घेवन वचूंक मेवचें ना. कित्याक तो दारवटो ओशीर. जरी तर तूं पवित्रतायेन जियेता, तूं दुसऱ्यांक बक्षिता, तूं दुसऱ्यां पासत आपलें योगदान करता, असलीं बरीं तत्वां मूल्यांच त्या ओशीर दारवट्यांतल्यान घेवन वचूंक तुका मेवतलें. वायट जें आमच्या जिवितान आसा तें घेवंक तुका मेवचें ना. वायट घेवंक वेता जाल्यार तुका तो रुंद आसा तो रस्तो तुका रावता. इश्टानो आमकांच प्रश्न करून पळोवया, आयज हांव म्हजें जिवीत खंयच्या रस्त्यान हांव व्हरतां? रुंद आसा तो जो आमकां निसंटोनाक पावयता तो, वो ओशीर दारवटो जो म्हाका जेजू सोरी पावयतलो तो? म्हज्या मनांत, म्हज्या काळजांत कसलें जिवीत घेवन हांव जियेतां काय हें आमी जण एकल्यान प्रश्न करूंक गरजेचें. कित्याक आमचें जिवीत हांव जाणा, तुजें जिवीत तूं जाणा, म्हजें जिवीत हांव जाणा. हाका लागून आमी आमकांच प्रश्न करुया आनी पळोवया हांवें कितें विचून काडलां, ओशीर दारवटो ओ रुंद दारवटो. त्या भुरग्याची कितलीं सोबीत उतरां. वायल अदर्स चोज द इजी पाथ,
आय चोज द एसेन्शियल पार्ट. जो गरजेचो तो हांवें विचून काडलो. आज तुका कितें गरजेचें तें तूं चिंत, तुका सोद आनी त्या रस्त्यान तुजी पावलां फुडें मारूंक देवाचो आदार हे पवित्र मिसाचे भेटींतल्यान आमकां मागून घेवया. पेटोणीच्या वेळार गीत गावया. C6 पेज नंबर 31. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पृथ्वीदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या आदंतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी एके पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्पोरा फारीकपणाचो आनी वाखाणणेचो आमचो योद्न पोसोन जावन मानून घे. ह्या वरवीं आमची अंतस्कनां शुद्ध जावं आनी आमच्या काळजाची भोगती तुका मानता तसली कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसून आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय भरता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासण्याच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व ताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातका वरवीं पयस पयस शिपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या रोगता वरवीं आनी पवित्र आत्मेचे पदवेन परतून तुजे ताई तुवें तांकां एकठायली. जशी पवित्रित्वेक एक तशी तुजी पोरजां एक जावं. क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर घडो. पवित्र सोबा दिसून येवं तुजी ओगोनीत जाणवाय वाखाणू. देखून देवदूतां दोलबारां संगती संतोसाच्या उमाड्यांनी बरोवन तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्पोरा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. देखून धोवा बरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोस्ट मरण सोसून आपकुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो आनी आपल्या
शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुजी. तेच पुरी जेवण जातूच ताणी काल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gul. Soumya, तुझे मरण आमी समोरता आनी तू परत येसू, तुझे पुनर्जीवनपण परगता. देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोरवणीची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजी पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागीवोन बापा, फिलिप नेरी आनी सिमियांव आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या संस्कारनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सोपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान ओतरून गेल्यान त्या सगल्या आमच्या भावा भयणीचो उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामोळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागीवोन आंकवार मारये देवाचे माये संगाती, बागीवोन जुसे तिचो पोती, बागीवोन धोरून दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या सांतां भोगतां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी ताच्या सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताची वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्मेच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सर्वमान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या ससनाक. आमेन. इश्टानो, आमच्या संवसारी पयणांत जेजू सुरी पावयतलो उशीर दारवटो आमी विचून काडूंक ह्या वरवीं ताका आमी मानवलोली जावंक जेजूनच शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान आमकां आदार मागून घेवया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशीं आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवशान उद्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजे सासणाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कशी पोरमणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सवय आसून आनी तुमच्या आत्म्या सवय आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती वांटुया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर.
देवाची शिरी संवसाराचें पाप काडटली आमची गागलोत गो देवाची शिरी संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती होच तो जेजू आमकां जोण एकल्याक ओशीर दारवट्यांतल्यान भितर सरून आपल्या सुरी येवन आपलो मोग चाकूंक आमकां तो उलो करता. ह्या शेळीच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. मोगाला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोडशिल्लो कोडसोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा पवित्र कुडी रोगताच्या अमोलीक जेवणान तुवें आमकां नवो जीव दिलाय. परतून परतून ह्या जेवणान भोगतीन वांटो घेतल्यांक आमकां तुजे दयाळेन आनी खात्रेन सोरवण भोगूंक पावय म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमची सवे आसून आनी तुमच्या आत्म्या सवे सुर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरकार. इश्टानो, दर मंगळाराक तुमी हांगा भावार्थान येतात आनी भाग्यवंत आंतोनीचें देवस्थान तुमी वाडयतात आनी भाग्यवंत आंतोन देवा लागीं विनोती करून जायत्यो वस्तू आमकां फावो करता. उदीक आमकां भावार्थान वाडूंक आमचो मोग जेजू सवे ओकूण जावंक कांय धर्मीक मागण्याच्यो रिती आमी आनीक घातलेले आसात. तुमकां स्क्रिनीर कोट्टोलें पळोवंक मेवतलें. पयले सुवातेर येता त्या म्हयन्याक जावन आमी सुरू करतल्यो. म्हयन्याच्या पयल्या मंगळाराक आमकां कुमसारां भाग घेवंक आमकां संद मेवतली आनी कुमसारां हेरीत भाशेन दुसऱ्या मिसा उपरांत आनी सांजे मिसा पयलीं आनी उपरांत तुमकां हो संदान साक्रामेंत घेवंक समोरुमूंक तुका भाग मेळटलें. म्हयन्याच्या दुसऱ्या मंगळाराक खेरीत भाशेन कावन्सिलींग सेशन आसतलें. तें फकत दुसरें मीस जाल्या उपरांत आसतलें. खेरीत भाशेन 9 ते 11 आमी टायम दवरला. कोणाकूय तर ह्या कावन्सिलींग सेशनांत वांटो घेवंक जाय जाल्यार आमकां पयलींच नांवां तुमी दिवची. फकत एका दिसा 4 नांवां आमी घेतले. हांव वेळ जायना जावंक 4 नांवां घेतलें. तुमी पयलींच आमकां नांवां दिवची म्हूण आमची विनोती. म्हयन्याच्या तिसऱ्या मंगळाराक आमकां रेलिकेचो उमाव मेवतलो. तुमी माणसुगेन हो उमाव घेतले म्हूण आमी रावता आनी हो उमाव फकत दुसरें मीस आनी तिसरें मीस जाल्या उपरांत. पयले मीस जाल्या उपरांत ना, दुसरें मीस आनी तिसरें मीस जाल्या उपरांत. आनी म्हयन्याच्या चवथ्या मंगळाराक इश्टानो आमचो धर्मीक वेळ 3 वरांचेर 4 वरांचेर सुरू जातलो. टायम मातशें रॉंग आसा. 4 वरांचेर सुरू जातलो. 4 ते 5 धाकटुलें सेशन आसतलें. प्रेज एंड वर्शीप. त्याच बरोबर जेजू सांगाता वर साडूंक तुमकां मेवतलें. त्या उपरांत 5 वरांचेर मीस येतलें. 4 धाकटुशें टॉक प्रेज एंड वर्शीप आसतलें. 5 मीस येतलें आनी उपरांत 6:30 वरांचेर इंग्लीश भाशेन मीस जातलें. म्हयन्याच्या चवथ्या मंगळाराक. येता त्याय मंगळाराक आमी एनावन्समेंट करतले हांव आनी तुमी भावार्थान वांटो घेतले म्हूण आनी आमकां सहकार दितले म्हूण आमी आशेन रावता.
भोव फळादीक मागणे सांत आंतोनीक. हे भाग्यवंता सांत आंतोन भोगता मदें भोव बोल्या आनी मोवाळा त्या उलोवपाच्या मोगा पासत जो तुवें देवाचो केलोय त्या तुज्या वाकाणलेल्या शेगुणा पासत आनी सावरो नासलेल्या मोगा पासत झोपेल्या सोवे तुवें दाखयलोय. फावो जालें तुका तें देणें व्हड आनी विचित्र मिलाग्री करचें ह्याच संवसारांत आसतना ज्या परी आनी कोणाकूच भोगताक दिलें ना. तुज्या उतराकूच मिलाग्री घडोत आनी तूं सदांच आयतो आसलोय उच्चारूंक तें उतर. गरजेवंतांची मागणी आयकूंक उपर्द्यांक सांपडलेल्यांची उल्हासाची मागणी तुजे सोवे केन्नाच निर्फळ जाली ना. पिडेवंतांक तूं भलायकी दितालोय. सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळत. दुकान चड फोडटेल्या सोवे तुजें काळीज चुरचुरतालें. दुखवलेल्या काळजांतली विलापाची मागणी आयकून मेल्ल्यांक पर्यान तुवें जिवे केले. ह्या संवसारांत आसलोय तेन्ना तुज्यान कोरी नेजो तसली वस्त नासली. भायरावून पातोक पेल्याचें दूख आनी कोर्निस्ताय पळयोवन ताका आदार दिल्या बगोर तुज्यान रावो नेजो आसलें. दिरावून ह्या नियाळांनी आनी तुजे मागणे देवाताय भोवच फळादीक म्हूण जाणो जावन हांव तिमीर पडला. तुजे इमाजी मुखार आनी सगल्या विस्वासान म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थना कर म्हूण म्हाका हो उपकार जाची म्हाका चड गरज. ह्या वेळार तुका कितें जाय तें माग. आमच्या जिवितान घडये तरेतरेची पिडा असोकताय प्रश्न आटेविटे आसात. ह्या वेळार भावार्थान भाग्यवंत आंतोनी मुखार ते उबार. खेरीत भाशेन आमच्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. आमच्या कुटुंबान सूख शांती बरेपण बोगसणे काल्तिकाय ल्हानविकाय आमच्या कुटुंबांनी मागुया. ज्या कुटुंबांत भुरग्याचें देणें ना ह्या कुटुंबा पासत मागुया. घोडे देवान घोडे जायत्यांक घोडे भुरग्याचें देणें दिलां पूण घोडे भुरगीं आजून पर्यान उलयनात. जायत्या भुरग्यां लागीं घोडे पळोवंक जायना. जायत्या भुरग्यां लागीं घोडे चलोवंक जायना. जायतीं भुरगीं घोडे अनाथ जाल्लीं आसात. आवय बापायनी अशींच सांडल्यांत. ह्या भुरग्यां पासत माग. Let us also remember and pray for all the special children
पावसा पासतूय मागुया आमकां फावो तो पावस पडून आमकां पिवंक उदक आमच्या शेतां भाटांनी बरी पिकावळ जावंक मागात. जायत्यांची घोडी आयच्या दिसा ऑपरेशन्स जावचे आसात. तरेतरेचे ऑपरेशन्स जावं काळजाचे जावं घोडी दिमेचे घोडी किडनी स्टोन किडनीचे घोडे आनीक दुसरें जावचें आसा तांचे पासत मागुया. सगळें बरे तरेन जावंक दोतोरांचो हात देवाचो हात जावंक मागात. आमचेच पासत मागात. भावार्थान आमी ह्या जाग्यार आयल्यांत देवा लागीं मागूंक आयल्यान वेताना आमकां आमच्या पयणांत सुरक्षा मागुया. बरे तरेन आमी आमच्या घरा पावूंक देवाचो आदार मागात. हांव मागतां हांव मागतां ती वोस्त वोस्त म्हाका मेळूंक म्हाका मेळूंक एके मिलाग्रीची मिलाग्रीची पर्यान गरज गरज पडली जाल्यार तरूय तुजेर म्हजो विस्वास उणो जावचो ना. कित्याक व्हरतलोय ना तूं. तोच मिलाग्रीचो दोनी जो ह्या संवसारांत आसतना तुज्या एकाच उतरान व्हडांतल्यो व्हड मिलाग्री करतालोय. एबो मोवाळा आनी मोगाळा भोगता सांतांतून तुजें काळीज सदांच दोयाळ आनी चुरचुऱ्याचें जावन आसलें. तर त्याच दोयाळपणान आनी चुरचुऱ्यांनी उलोय एकूच उतर बाळका जेजूच्या कानांत जो दादोसतालो तुजे विंगीन खेळूंक तुजें एकूच उतर पुरो म्हज्या मागण्यांक फोळ मेळूंक उलोय व्हडा भोगता तें उतर आनी म्हजें किरकोळ आनी दिनवाशी काळीज सदांच तुज्या उपकारान रावतले. आमेन. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्ले पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरोले सर्वेस्पोर तुजे तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाची माय आम्हा पापयांक अति विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदा सदां सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. दोनी जेजू क्रिस्त आसूं तुमचे मदें तुमकां राखूं. तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूं. तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवं. तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूं आनी तुमची वयर तुमचेर बेसांव घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जियेता आनी रात चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. आनी भाग्योत आधोनीची विनोदीन सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. Purbaitsu
ची